नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगड भेटेर आयज आसात. आयज तांणी जगदलपूर हांगा आयोजीत केल्ल्या बस्तर पंडुंग 2026 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. आदिवासींच्या समाजाच्या लोकांक तांणी संबोधीत केलें. बस्तरची कला, परंपरा, जल, जंगल आनी जमीन हांचे कडेन जुळले आसा अशें ताणें सांगून आयज तिगोवन दवरपाक जाय अशें आवाहन लेगीत तांणी केलें. मैं यहाँ के सभी बच्चियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. यहाँ जब आए मुझे लगा कि 5000 से ज्यादा बच्चियां इतने सुंदर सांस्कृतिक समारोह में हम लोगों को आप्यायित किया, स्वागत किया. इसीलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. साथ ही साथ यहाँ जब हम एयरपोर्ट में उतरे, वहाँ से जो रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है. इसलिए छत्तीसगढ़ ये संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है. इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या मलेशिया भेटेर आसात. भारत आनी मलेशिया हांचे मदली इश्टागत अदीक घटमूट करची तशेंच दोनूय राष्ट्रां मदले व्यापारी संबंदांक नेट दिवचो हो ह्या भेटी फाटलो मुखेल हेतू आसा. विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे PN रेड्डी हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या मलेशिया भेटेची एके पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. व्यापार है, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी और दूसरे शिक्षा के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर, इसके अलावा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत सारे डिस्कशन होगा इस विजिट में. क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कशन हो चुके हैं, मगर इस विजिट के अंदर दोनों प्रधानमंत्रियों का जो निर्देश पर इसको कैसे प्रगति लिया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मलेशियात पावले. क्वालालंपूर विमानतळाचेर तांकां आयज उर्बेभरीत येवकार दिलो. तशेंच शिश्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिवन प्रधानमंत्र्यांचें थळाव्या फुडाऱ्यांनी स्वागत केलें. पुण्यातल्या क्युएड शिक्षण संस्था समूहात फ्युचर स्किल समिट 2026 ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. गोंयचे सुपूत आनी केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हे ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. विकसीत भारत 2047ची मोख सादपा खातीर विद्यार्थ्यांनी फकत पदव्यो मेळनासतना कुशळ शिक्षणाचेरूय भर दिवंक जाय. तशेंच तरणाट्यांनी नोकऱ्यो मागच्या परस नोकऱ्यो दिवपी जावचें अशें तांणी सांगलें. केंद्र सरकारान आपणायल्ल्या नव्या शिक्षणीक धोरणाची तोखणाय करून कुशळताय परिसंस्था बळिश्ट करपा खातीर मूल्य आधारीत फुडारांची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. कुशळतायेक भर दियात आनी स्वताच्या पांयार उबे रावात आनी नव्यो संदी तयार करात असो सल्लो तांणी विद्यार्थ्यांक दिलो. केंद्रीय बंदर, जहाज आनी बांदणी आनी उदका येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आयज मुंबय भेटेर आसात. ह्या भेटेर तांणी मुंबय बंदर प्राधिकरणाक भेट दिवन सुरू आशिल्ल्या कामाचो नियाळ घेतलो. भारत आयज संवसारांतल्या सगळ्यांत अदीक वेगान वाडपी अर्थवेवस्था जाल्या आनी प्रधानमंत्र्यांच्या फुडारपणा खाला बंदराचें अर्विलीकरण आनी तांक वाडोवपाचेर भर दितात अशेंय तांणी सांगलें. हालींच जाल्ल्या केंद्रीय अदमासपत्रकांत कंटेनर उत्पादना खातीर 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. में भी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के सिलसिले में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है और इसके लिए 10,000 करोड़ का अभी बजट का जो प्रोविजन भी घोषणा की गई है. अगले दिनों में हम भारत में ही जरूरत के मुताबिक हम कंटेनर भी बनाएंगे और लक्ष्य है पर ईयर मोर देन 7 लाख कंटेनर हम देश में बनाएंगे. और सिर्फ देश के लिए जो भी हमें जरूरी है इस पर हम सीमित नहीं रहेंगे.
दुनिया के एक लीडिंग नेशन बनेंगे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सिलसिले में भी। माय भारत आयोजित 17वा आदिवासी आदान प्रदान कार्यबळ वाळपेतल्या पोलीस परेड मैदानाचेर आयोजित केली। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, माय भारतचे अध्यक्ष कालिदास घाटवळ, पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे उपप्राचार्य नॉलेस्को रापूस, शांतादुर्गा क्लबचे अध्यक्ष रमेश गांवस, माय भारतचे उपसंचालक अमित पुंडे, राहुल डोंगरे आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले। ह्या कार्यावळी खातीर छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि महाराष्ट्र ह्या राज्यांतल्यान नवदुर्गम आदिवासी वाठारांतल्यान विद्यार्थ्यांक वांटेकार करून घेतिल्ले। सुमार 220 विद्यार्थी ह्या कार्यावळीक वांटेकार जाल्ले। केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खातीर जागृताय निर्माण करप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना हमारे सामने रखा है, हमें अभी 100 साल 2047 में हम स्वतंत्र होने के बाद 100 साल हो गए। आज तक मैं कभी भी कहता हूँ अभी भी हमारे साथ जो इंडिपेंडेंस देशों को मिला था, देश में वो परिवर्तन हुआ, उनको स्वातंत्र मिला। हमारे बाद में जो स्वतंत्र हुए वो भी विकसित हो गए, लेकिन भारत वैसे की वैसे रहा, इतनी कुछ प्रगति कर नहीं पाया। इसका मतलब है कि जो कुछ काम हमें करना था, देश के बारे में हमें जो कुछ करना था, शिक्षा में हो, विकास में हो, इंडस्ट्री में हो, उतना हम न कर पाए। इसलिए एक टारगेट रख के इसी के मुताबिक आगे बढ़ना और युवकों के भरोसे पर युवकों को ये सब कुछ देके इसको आगे बढ़ाना, तभी तो हम विकसित भारत कर पाएंगे। ये विश्वास रखे एक टारगेट हमें 2047 में रखा है। यही तो कि हम अविकसित है तो हम भारत 2047 में हम विकसित करके रहेंगे। ये कब होगा? जब हम हर एक जन अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और समाज के देश के लिए कुछ देगा, अपनी ओर से कुछ देगा, तभी वो सब साकार हो सकता है। देशाचे आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या खाजगी भेटे खातीर गोंयांत तांचें आगमन जालां। मोपा विमानतळाचेर उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी तांकां येवकार दिलो। भारताच्या 19 वर्सां पिराये सकयल्या क्रिकेट पंगडान ऐतिहासीक जैत मेळयत अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जिखला। झिम्बाब्वेंतल्या हरारे हांगा जाल्ल्या एका दिसाच्या खेळांत इंग्लंडाचेर 100 धांवड्यांनी भारतीय पंगडान घसघशीत जैत जोडले। भारताच्या 412 धांवड्यांची मोख साधतना इंग्लंड पंगड 40 षटकांत 311 धांवड्यो करून बाद जालो। बीसीसीआयन ह्या जैता खातीर पंगडाक 7.5 कोटी रुपयांचें इनाम जाहीर केलां। 19 वर्सां पिराये सकयल्या पंगडान आतां मेरेन 5 फावटी संवसारीक करंड जिखून इतिहासीक कामगिरी केल्या। आयज सावन भारत आनी श्रीलंकेत सुरू जाल्ल्या ICC T20 संवसारीक करंड सर्त 2026चे सामने सुरू जाले। ह्या खेळाचो पयलो खेळ कोलंबोत पाकिस्तान आनी नेदरलँड पंगडान जाता। नेदरलँडान 147 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली। पाकिस्तानान 8 षटकांत 2 गडे वगडावन 76 धांवड्यो काडल्यात। दुसरो खेळ कोलकातात स्कॉटलंड आनी वेस्ट इंडीज पंगडा मजगती जातलो, जाल्यार तिसरो खेळ मुंबयत वानखेडे मैदानाचेर भारत आनी अमेरिका हांचे मदीं जातलो। आयज सांजे 7 वरांचेर ह्या खेळाक सुरवात जातली। नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या आशियाई नेमबाजी अजिंक्यपद सर्तींत भारतान मोलादीक कामगिरी केल्या। आतां मेरेन भारतीय खेळगड्यांनी 19 भांगरा, 8 रुप्या आनी 3 कांस्य पदकां मेळोवन भारताची शान उंचायेर पावयल्या। बायलांच्या 10 मीटर एअर रायफल सांघीक प्रकारांत इलेवलीन वल्लारी, आर्या बोडसे आनी मेघना राजनार हांणी भांगरा पदकां जोडलीं। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।